आमची बास कोंकण आमचो गांव. मोगाच्या वरिनारानो आणि हांगासर जमलेल्या तुम्ही सर्वांनो तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांव कोंकण करावळींतल्या कोड्यालगांवची जाल्ल्यान ह्या म्हज्या गांवच्या पोन शेता विशयान थोडे संती उलोवंक हांव आशेतां. आमी हर एकली जिजूच्या मोगाची भुरगीं. जिजूचो मोग आमच्या काळजान बावर्ताची बी जावन आमच्या वडिलांनी मालगड्यांनी वंपले आनी तो बावर्त म्हणलो रूख वाडून उंच आसा. आमच्या बावर्ती जिवितांत आमी जियेतात आसतना आमकां विविंगड जागे मोगाचे जातात आनी हांतले थोडे जागे आमकां मागण्याक आदार दिवचे. पोन शेतां आमच्या हक्क्या कातोलीक पुयत सभेन जायती आसात आनी हर एका पोन शेतांत आमकां देवाचो मोग मेळटा. हर एका दियेझीजीन ह्या जायत्यो दियेझीज सांगाता मेळोन एक बरो निर्धार करून एक इगर्ज या एक मागण्याचें घर पोन शेत म्हूण निर्धार करतात. तर कोड्यालची पोन शेत ही जावन आसात. सांजुजे वाजाचे पोन शेत मुडिपू. सांजुजे वाज 1105 इसवेंत गोंयांत जल्मलो. 1107 इसवेंत याच्याकी दिक्षा आपणावन गोंयांत विविध इगर्जीन सेवा दिली. तेन्तावन क्रिस्ती मिसावा मंगलोरांत 1108 इसवेंत सुरवात करून तो 1108 इसवेंत मुडिपू पावलो. तांच्या थोड्या लोकांनी मिसावा जारी करतना जुझेफ वाजाक कश्टिले. त्या वेळार जुझेफ वाजान बावत सांडी नासतना मागलें. ते दळा एका पात्रातावन उदक वाडलें. ह्या दोंगराच्या जाग्यार हे पोन शेत उबारला. हांगा हजारांनी लोक नोवेनाक हजर जातात आनी आत्मेक बरेपण जोडटात. मंगलोरांतावन सान जुझेफ वाज श्रीलंकाक वचून तें तो श्रीलंकाचो अपोस्तल म्हणून नांवाडलो. एक पोन शेत म्हळ्यार एक मागण्याचो जागो आनी आमकां आनी जिजूचो संबंद घट दवरूंक एक मागणें एक भोव बळादी खातीर. एक घर म्हळ्यार एक बावर्ताचें पाळणें आनी हर एका घरांत आमच्या आत्मेक वाडावळ जाता. नोवेना रितेऱ्यो इतर मागण्याचे रीत आमकां आमच्या आत्म्याक वाडावळेक आदार दितात. आमी हर एकल्यांनी उडास दवरूंक जाय. आमच्या घरा भितरच जायते हाजापा आसात करूंक शकता आनी हांतल्या थोडा आनी जिजूक दिवचो मान जिजूक दिवया म्हूण सांगून हांव म्हज्या उतराक भिरान घालता. देव बरें करूं.